ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ದೇವರ ನಮಗೆ ಬಿಡದೆ
द लॉर्ड Praise the Lord. सकडा गट्टमनिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 अर्गान जेज Very God, Jesus. अगलाब जेज Lord Jesus. वंदन जेज Wonderful Jesus. स्तुति जेज Stuti Jesus. हर्षिताऊं जेज Hursitam Jesus. दिनमस्ताऊं जेज Inwastam Jesus. वाकंताऊं जेज God Jesus. स्तुति तुका सुमियान Stuti जेज to God, Sumyan Jesus. वर्णिताऊं तुका सुमियान Vanditam to God, जेज Sumyan Jesus. हर्षिताऊं तुका सुमियान जेज Hursitam to God, Sumyan Jesus. आराधन तुका सुमियान जेज Aradam to God, Sumyan Jesus. आराधन तुका सुमियान जेज Aradam to God, Sumyan Jesus. आराधन तुका सुमियान जेज Aradam to God, Sumyan Jesus. Praise the Lord. 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 जो आमच्या बांजेलांत 14 अध्याय 20 आणि 7 वळींत जेजू म्हाका तुमकां सांगता सगळ्यांक सांगता समाधान तुमचे ते हांव दवरून वता म्हजें समाधान तुमकां दिता खंत काडची नाका तुम्ही भियेवचे नाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise the Lord. Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सबार जाण आमी खंतीक नासा निंगे मस्त बिटे कद्द दोस्ता मस्त उडयतात मुजेडा थोडी भिरांत खंतीवर बींच भियान कंगाल जाल्यांत फाल्यांचें परवांचें कितें जायत मुखारीक कितें जाय फाल्यां कितें जाय परवां कितें जाय आनी कितें जायत म्हणलें चिंतून एका निमची भिरांत जेजू आमकां सांगता कोण सांगता जेजू आमचो देव साधारण तो मनीस न्हय देव मनीसल्लो देव आमच्या असो कुर्सार मरून पुन्हा देवन दिल्लो देव ह्या उड्यांत आसलो सर्वेस्वर देव एकलोच देव सांगता म्हाका आनी तुमकां मोगान सांगता खंत काडची नाका ताजें उतर एक 2 तरेच्या तलवारी बरी कितें तो सांगता तें सत कितें तें सांगता तें तो फेथफूल गॉड इज ऑलवेज फेथफूल टू हिज प्रॉमिसेस देव कितें सांगता त्या बसवणेक तो प्रामाणीक केदाळय त्या सुत्रा प्रमाणे चलता आमी भियेवचें नाका दिसा मदीं सबार फावटी आमी भियेता मस्त जाणांची वॉट्सॅपार मेसेज येतात ईमेल येतात मागणी ते मागोवंक मारेकार पिडा मतीक समाधान काम ना कितें कितें कुटुंबान समाधान ना मस्त जाणां येतात ते बरोवन घालची आज इतली सुमार आसली बरोवंक त्याच परी आत्तां मागण्या भायर सरतना दुबयतान फोन आयले फादर म्हाका एक साक्ष सांगूंक आसा हांव दुबय आसा फादर म्हाका येवंक जायना आनी एपटी हांव येता गांवाक आयल्यार पूण म्हजी साक्ष तुमी सांगूंक जाय तिचें नांव रोजी दुबय काम करना आसा घर कामाचें काम करना आसा दनयाकर गांवांत म्हाका रीण आसा फादर भुरगीं आसात ल्हान येवंक चड तेंप जावन 1-2 वर्सां जालीं मात्र म्हज्या पाठेर एक कितें एक केसोळी बरी एक फळ जालें म्हाका हाती पावनातलो कठीण दूख फादर मस्त तेंप आशिल्लो ती म्हणाली रोडान मस्त तेंप आशिल्लें सुमार जावन म्हज्या धनयान बरो धनी म्हाका धनयान आपोवन व्हेलें डॉक्टरा लागीं आनी डॉक्टरान ताका वखद दिलें सर्जरी केली जाल्यार मस्त तेंप तें गूण तशेंच आशिल्लें फादर निमाणें तुमच्या आराधना वेळा विशयान कोणें सांगलें आनी तुमच्या आराधना वेळार हांवें दुबय म्हाका सांजेर म्हाका फुरसत मेळ्ळी पळोवंक युट्यूबार पळयलें ह्या आराधना वेळार हांवें मागलें तुमचो पात्रोन सांत आंतोनी कडेन म्हाका मस्त भक्त फादर आनी तुमचें आराधन करतना एकरी सांगल्या जेजू तें रडोन मागलें कितें जालें आमकां गुर्तू ना फादर संपूर्ण हांव बरी जाली देवा करगां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या बाब आनी भयणीनो ह्या संजेच्या वेळार आमी हांगासर जेजूक मेळोंक आयल्या तो आमचो गूण करणार तो आमचो मोगाळ स्वामी ताची दिश्ट मोगाची दिश्ट आमचेर आसा ताका कसलेंच आसा दिना मोगाच्या बाबणीनो सर तराची पिडा शिडा गूण करूंक तो शकता आमचे समस्ये कितले व्हडले जावं दीत ते निवारूंक तो शकता संतोष नातलें अर्थ नातलें समाधान नातलें म्हजें जिवीत परतून अर्था भरीत संतोष भरीत दादोस भरीत
समाधानान भरलेलें करूंक शकता आमचो स्वामी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भिरांतीन भरलेलें म्हजें जिवीत, फातकान बुडलें म्हजें जिवीत संपूर्ण देव बदलिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर म्हज्या जिवितान संतोष ना, आटेविटे, बेजाराई, कश्ट, संकश्ट, वयर कश्ट, दुबळीकाय जावंक पुरो, रीण जावंक पुरो, पिडा शिडा, समस्या वयर समस्ये, कितले समस्ये तकली हिरार पिसांतूर जाता, न्हीद पडना, जीर वाडना आनी कितें नमुने काळोख, राती न्हीद पडना. ह्या वेळार जेजूक तूं भरवशान उलो मार. जेजू तुज्या कुमके घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. धाकल्याक सांगचें जाल्यार एक ग्लास काडून घे. हांवें तुका आदले फावटी करून दाखयल्लें. एका ग्लासांत चिंत्या मेळें उदक आसा. मेळें उदक, मेळें चिखलान भरलां तें, तांबडें 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 काळें तातूंत मेळें उदक. तसलें जिवीत आमचें रोपटें जाता. काळें, संतोष ना, समाधान ना. तें उदक बदली जाय जाल्यार कितें जाय? तें उदक तूं व्हरून वच आनी नितळ उदकाचो टॅप ऑन कर आनी थंय नितळ उदक वळटा. ह्या ग्लासांतलें मेळें उदक त्या उदकाच्या वळच्या उदकाच्या टॅपा लागीं दवर आनी टॅपांतल्यान पडुल्लें तें नितळ उदक ह्या ग्लासान पडटा. वय वय गी पडटा. इल्लेंच इल्लेंच तें उदक दवें दवें दवेंद जाता. वय मेळें आसलें वता वतून येता. मागीर तुवें 5-10 मिनटां दवरशी जाल्यार तें संपूर्ण उदक मेळें सगळें वचोन नितळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी आमकांच जेजूच्या मोगान बरी जाय, जेजूच्या कृपेन आमकां बरें जाय. आज ह्या संजेच्या वेळार पयस जावन तुमी आयल्यांत. दुसऱ्या दिसा पिरगयतान आमच्या पिरगयतान ह्या सभेत देव मंदिरात तुमी आयल्यांत मोगाच्या भाव भयणीनो. डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांत कितलेशे जाण भक्तीक हर एका मंगळारा 4:30 ह्या मागण्याक राखोन आसात. कितलीं जाणां म्हाका फोन करून सांगतात किन्नी गोळी फेरार जावंक पुरो आमच्या मंगळूर पिरगयच्या शारांतल्या पिरगयचो मस्त जाणां कितलीं जाणां फोन करून सांगतात फादर तुमचें आराधन बरें जाता, आमकां धैर्य मेळटा, आमकां बरेंपण मेळटा, आमकां समाधान मेळटा. आमी त्या आराधनात जेजूक राखोन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर नैन्स आमच्या मंगळूर, उडपी दिसेजी बगर बेंगळूरू, कारवार, बॉम्बे आनी गल्फांत मात्र न्ही, युरोपांत, अमेरिकान सगळ्यांनी हें आराधन पळोवन आसात. त्या आराधनान भक्तिकांक सक्कट त्या भक्तिकांक तांचे बसत आमी मागया. मोगाच्या ह्या डिवायन वर्ड टीव्ही, यूट्यूब, फेसबुकार ह्या आराधनाक मेळिल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीनो तुमचे कश्ट, तुमची दुकां जेजू पळयता. तुमची पिडा शिडा जावन तुमचे समस्या जेजू पळयता. जेजू सांगता भियेनाका, धैर्य घे आमी तुमकां सांगता. आनी तुमच्या बसत सर विक्षका बसत, ही टीव्ही पळयतल्या हर एकल्या बसत आमी सर हांगा हजर जाल्ल्या लोक आमी मागया. आनी एकल्या बसत मागतना देव आमकांय बरें करता म्हळ्ळें उडास दवरया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर सांगता द्वितीय पुस्तकांत 30 आनी 1 अध्याय 4थ्या वळीन सांगता आनी उपरांत 6व्या वळीन ती धैर्य घेया आनी थीर रावा, भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेश्वर तुजो देव तुजे सवें आसा. तो तुका सांडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे आराधना गायल्ल्या सर मोगाच्यान आमचो देव आमच्या संगत आसा. आज जिवंत देव. दोळ्यांक पळयतना उंडो, आपूण पळयल्यार उंडो, साकोन पळयल्यार उंडो, पूण हांगासर आसा आमचो मोगाळ स्वामी जेजू. जिवंत देव, द लिव्हिंग गॉड एंड द लिव्हिंग गॉड. जिवंत देव ताची मोगाची दिश्ट आमचेर आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो तो तुमकां आमकां हर एकल्याक सांगता, धैर्य दिता, बुजयता. धैर्य घेया म्हूण सांगतात. तोच जेजू परतून किर्तन 20 आनी 8
कीर्तन 20 आणि 8 7व्या वळींत परत्यान तो सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेश्वर म्हजें बोळ आनी म्हजें डाळ ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो आनी म्हजें काळीज उल्हासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गान दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो म्हजें बोळ आनी म्हजी सगत तो म्हजें बोळ आनी म्हजी सगत न्हय म्हजे पयशांचें बोळ कुडीचें मसल्स बोळ वा म्हजें खलें इतर जाग्याचें आस्ती बदकाचें बोळ न्हय बघा सर्वेश्वर म्हजें बोळ ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो म्हणटा किर्तनकार म्हाका आदार सांगा म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्हासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गान दिता म्हणा गायनान हांव तुका अर्गान दिता ऑगस्टीन म्हणल्यार म्हज्या वळखीचो एक मनीस शिप्पार व्हडल्या पोस्टार तो आसलो व्हडल्या अधिकाराच्या हुद्द्यार तो आसलो शिप्पार खरे फावटी डिसेंबरांत येवचें ना न्हय आनी क्रिस्मसा वेळार ताका परतून कॉल येता मागीर बॉम्बे वचून ते शिप्पार वतलो आनी त्या वर्साय तो डिसेंबर पयल्या हप्त्यान गांवाक पावल्लो 5 जाणां भुरगीं एकलो चेडको 4 जाणां चेडवां भुरगीं इल्लो जागो कृषी इल्ली आसली त्या वर्साय तो आयलो क्रिस्मस जालें पूण ताका कॉल येवंक ना राखून थकलो म्हयने पाशार जाले वर्स पाशार जालें हर एपटीन तो फोन करता आमी तुका आपयता वील कॉल यू म्हण तितलेंच पूण ताका कॉल येवंक ना 2 वर्सां जालीं मोगाच्या भाव भयणीनो निराश तो जालो आतां म्हज्या भुरग्यांक तो फुडार मुख्य भुरग्यांक शिकयचे तांकां बरो फुडार दिवचे एक दीस हांव मूडबिद्री मार्केटीक गेल्लो थंयसर वेतना वो मनीस व्हडल्या एका खांटींत नारलांचो वेपार करता हांव पळोवन तटक्क जालो हांव आनी आमचो सिरिली आसलो म्हाका वैगिनी म्हणून म्हजे दोळे पातयेवनात हांवें त्या मुखार ताका कांय उलोवन मागीर ताका मेळ्ळो कितें सायबा तूं मार्केटींत नाल्ल फादर म्हज्या भुरग्यांक बसचे नेंगी फादर म्हज्या भुरग्यांक इस्कॉल शिकयचे नेंगी फादर राखलो हर एक दीस हांव राखता फादर ताका सांगलें मिस्टर ऑगस्टीन निराश जायनाका तुजी निराशा जैतान बदलूंक एकलो शकता जाल्यार जेजू मात्र परम शुक्रार आराधन आसा तूं ये हांव न्हय फादर आमच्या सगळ्या कुटुंबाचें आपण हाडटा फादर म्हणलो सगळो दीस आराधन आसलें ताजी भुरगीं पळयल्या मुखार बसलीं जाल्यार भुरगीं सगळो दीस आराधना वेळार मागचें पळयलें आनी तें हांव बरोवन जाल्लीं आनी थंयसर हर एका वराक आमी वाचून सांगता वराक एकलो नवो एक ब्रदर फिरगेचे येतात हर एका वराक 1 घंटा 8 तावन 9 एकल्या 9 तावन 10 एकल्या 10 तावन 11 हर एक फावटी ती तेसां आमी वाचता कितलीं 500 तेसां आयल्यार हर एका वरा वाचता आनी हाजें तेसां आमी सकाळीं तावन वाचून आसल्या आनी संजेर आशिर्वाद आनी पुरा जालें मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच राती तुमी पातयतात की नांगी व घरा वचून अर्ध्या घंट्यान बॉम्बेतान ताका कॉल आयलें येवच्या हप्त्यांत वेगी येवन जॉयन जा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगासर आयिल्ली ते कुटुंबा समेत म्हाका मेळोन 2 फावटी हांव कुळुराक आयिल्ली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक कसलेंच आशाद न्ही त्या देवाक अर्गान दिवया उबी रावया आनी गीत गावया बड़ा थाळी आणि संतोषान सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमचे मोतीची बेजाळी संपूर्ण सोम्या समर्पण सोम्यान केल्ले उपकार नियाळ जिवंत आमकां राखल्या सांबाळल्या त्या सोम्याक आमी म्हणया अर्गां दितालो सगळी म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितलो सगळे माझी जिणी तुका समर्पितलो
उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो दर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो आजकाल हांव पडटना शिशू म्हणून रडटलो आजकाल हांव पडटना शिशू म्हणून रडटलो फाटीची न्ही सांडून तुजो आदार मागतलो आनी सगळे माझे चिनी तुका दितलो सगळे माझे चिनी तुका स्वागत करतलो आयजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो आयजां तुका घेतलो सण सोमराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी दितलो सगळे म्हजी चिनी तुका दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळे म्हजी चिनी तुका दितलो हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन Bless everybody, Jesus. Jesus, bless everybody. Thank you, Lord Jesus. The mighty power of Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Bless the Lord. Bless everybody, Jesus. Bless everybody. Touch and heal, Jesus. Touch and heal, touch and heal, touch and heal. Bless the Lord, Jesus. Thank and praise the Lord. You are the living God and the loving God. Nothing is impossible, Jesus. Bless everybody. Touch everybody. बशा मगाच्या भावा बहिणीनं कीर्तन 103 देवाचे उतर सांगता आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर आत्म्या मुझ्या सांगा आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर मुझे सगळ्यांतच तुझी स्तुती करूं देवा म्हाका तुजी स्तुती करूं कित्याक तुवें मुझेर आशिर्वाद घालें आसवऱ्यान राखलां सांबाळलां कितलेशा पिडे शिड्यांतले अनवरांतले कितलेशा मारेकार थापांतले अवघडांतले कितलेशा समस्यांतले काळोखांतले म्हाका तें राखलां म्हजी मारेकार फतकान म्हाका बोगसून तुज्या कुरपेन तुवें भरलां आनी परतून कीर्तन म्हणटा सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता म्हणटा कीर्तनकार सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा तो पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोण तोच देव आमचो हांगासर आसा तोच देव आमचो हांगासर आसा सगळी आमची पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट तो घालता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवान आमकां मस्त बरेपण केलां हांगाच्या मागण्यार मस्त सांगतात कोणाक बरेपण जालां मुखार येवन साक्ष सांगात 2 शब्द मोठव्यान साक्ष दिवची केदाळ आमी साक्ष जाता हांव जेजून केल्लें बरेपण सांगता हांव उसान सांगता हांव थळा आमी आमकां आनीकय चड बरेपण लागता मोगाच्या बाबडीन उडा स्टोरया आनी कोणी आसल्यार मुखार या आनी कोणी एकलो आसल्यार आनी एकली भयण आनी 2 जाण तिका बसा आमचे जावन दी
मुझे नाव लावी नाव खुळूर फिरगेचे पोटच्या पुरत मुझी रेस्पिरेटरी मोदी झाला सिंपून पडली तर मस्त सोदले त्या दिस जोर पावसही असलो तर हांवें चिंतले मुझे मोदी गेली म्हणून पावसांत तर नेक्स्ट दीस म्हाका मोदी मेळ्ळी हांवें सांगलें मोदी मेळ्ळ्यार हांव चांदता तुनी तशें दैवीक कागोल जेजूक साक्ष दिता म्हणून तशेंच हांव आज साक्ष दिवंक आयल्या तशेंच म्हज्या हांव दैवीक कागोलच्या जिजांनी सांगता तुनी मुस्त मागता तशेंच म्हज्या मुस्त नोमनाची 4 नोमनाची पिडा म्हज्या जिजून गूण केल्या एक मुस्त वर्सांतान म्हाका शेळ जाताना कान दुखताले ती गूण जाला तशेंच मुझे पोर गेम्स टायमार थ्रो बॉल करून सर्वीस करतना मुझे हात सगळे मसल पेन असले तेही पुरा गूण जाले तशेंच म्हाका तरेपटी हर्दी दुखताले आतां ते संपूर्ण तरान जिजून सगळी पिडा म्हजी गूण केला हांव काल जाता आनी जिजूक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड क्लॅप करी आमच्या बहिणीक पळया तिची भायर पडली मोदी मेळ्ळी तितले मात न्ही ती समार हांगाच गोमटेची दूख बावळ्याचे मसल्स दूख सक्कट जेजून बरें केलां प्रेज द लॉर्ड आनी एक भयण साक्ष दिता ताच्या उपरांत आनी एकलो भाऊ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव मेरी रेबेल्लो कुलशेखर तावणो म्हज्या दुवेक पोरस जनवरींत काजर जालें ताचें इंजिनियरींग जावन 8 वर्सां जालीं तरी ताका काम मेळोवन नातलें आतां तें विजिटींग विजार 3 वर्सां फाटल्या नंतर 3 वर्सां पयलीं 3 म्हयन्या पयलीं विजिटींग विजार दुबय गेल्लें पूण ताका काम मेळोना म्हणून आमी मस्त निराशेन आसले आमी मागताले तरी की निराशा आमकां राखून आसली म्हण येत ताणें ऑलरेडी पाटी येवंक टिकेट काडली परवां 25 तारखे भितर ताणें पाटी येवचें आसलें आनी 24 तारखेक टिकेट काडली आनी कालच्या दिसा म्हणाले मम्मी म्हाका इंटरव्यूक आयच्या दिसा 11 वरार इंटरव्यू आसा म्हाका कॉल आयला म्हूण सांगून आमी मस्त मागलें आनी आज आतांच आमकां ओडलो 1 वरार ताणें फोन करून सांगलें मम्मी हांव इंटरव्यूंत पास जाली म्हाका काम मेळ्ळें म्हूण सांगलें म्हज्या जिवंत देवाक हांव अर्गां दिता होगळाप दिता स्तुती दिता महिमा दिता सदांच म्हज्या जिणेंत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमच्या भयणीक त्या दुवे काम नातलें थंयच पयस निराश जाल्ली पूण ती चंचल जावनात भरवसो सांडून देवा लागीं तांणी मागलें देवान तांणी मागलें दिलें जेरेमिया प्राय सांगता 30 आनी 3 अध्यायांत आय एम द गॉड ऑफ ऑल ह्युमॅनिटी इज देर एनीथींग इम्पॉसिबल फॉर मी देव विचारता हांव मनशा कुळाचो देव म्हाका असाध्य म्हणलें कितें पूण आसागी म्हणून देव आमच्या लागीं सरता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना भरोशान आमी मागया हर एक आमकां तो दितलो तोच जेजू येवकारेस्तांतलो मोगाल स्वामी जेजू हांगासर आसा आमकां ही सगळ्यांकी ताज्या असर्यांनी ताज्या आशिर्वादान तो भरतलो आतां आमचो आनीक भाऊ साक्ष दिता आयकुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव सुनील आद्यपाडी पिरकेची तावन म्हज्या घर हांवें प्लॅन घाल्लें बरें घर जायचें म्हणून ताका लोनाक मस्त अडखळ्यो आसल्यो तरी हांवें सदां ती फाटल्या 6 म्हयन्यांत मागून आसलो तशें हांव एक बरें घर जालें और 4 तारखेक इनॉग्रेशनूय जालें ताचें तशें हांव जेजूक हांव अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर अडखळ्यो आसल्यो मस्त अडखळ्यो आसल्यो घर बांदूंक पूण देव जेजून चक्कर ती अडखळी काडून उडयल्यो कित्याक ताणें जिवंत जेजूचेर भरोसोर मागलें जेजून ताका निराशी करूं ना ताणें मागलें ताका मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड म्हणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक भयण आमची साक्ष दिता आयकुया हांव तोकर बेलगजेची हांव म्हज्या नातरांच्यान तुमी साक्ष दिवंक आयला म्हज्या नातवाक एक्सिडेंट जावन 15 दीस जाले आपूण कामां वचून आसलो तो जेजून ताका हाडून तुमच्या मागण्या हांव मारली हांवें मागलें जेजू तुजी खुशी कशी जाता तशी म्हणून ते इथं आस्पत्रेंत घेवन जावन चेडो पकडलो ते मरतात म्हण चिंतू हांगें देवाक घातलो देवाचें देन कांय जावन एक माता पांयां येवपार जालो थंय गूण जाला मागीर कोणच्या येवपार जालो पुरो गूण जावन कोणें कांय करिनासतना ताका समाधान गावला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुजो नातू अवघड जाल्लें म्हण्या अवघड जाल्लें आस्पत्रेंत आशिल्लो 15 दीस आस्पत्रेंत आशिल्लो आनी तिणें मागलें रोडान मागलें आमच्या भयणीन
आनी जेजून सांगता तुजी दुकां हांवें सिसलीन भरल्यांत म्हणटा जेजू तुजी दुकां हांवें सिसलीन भरल्यान तुजी दुकां हांव पुसता तुजी दुकां पुसता देव हांव तूं पडटाना तुका उखलता तूं रडटाना तुका हांव तुजी दुकां पुसता म्हणचो देव हे आमच्या भयणीची आनी त्या कुटुंबाची दुकां पुसल्यांत हे नत्वाक बरें केलां आनी संपूर्ण बरो जावं ताका बरें पयलीं आदल्या भले येवंक आमी मागया प्रायज द लॉर्ड हालेलुया 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 उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकुया जेजू नाईन नांवाच्या एका शाराक गेलो ताजो शीस आनी व्हड एक लोकां जमो ताचे सांगाता आसलो शहराच्या दारवाट्या सरची पावतना एका मेल्ल्या मनशाक मातयेक लावंक म्हूण भायर व्हरतले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो सोमयान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें रड नाका म्हणालो जेजू तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो कांदेली थंयच उबे रावले तळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तोळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवय यादीन केलो देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता बोशा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सोमी आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत बरें करीत वेता एका गांवांत हांव न्हू आनेका गांवाक एका जाग्यार आनेका जाग्याक पैण करीत बरें करीत गूण करीत लोकां सुटका दित पातकां बक्षीत तो वेता कालच्या मिसाच्या वंजेला हांव पळयल्लें आमी तो कफरनाहूम आसलो थंयसर एका शतापतीच्या सकराक शतापतीच्या भावार्था वरवीं सोम्या तूं म्हज्या पाक्या भितर येवंक योग्य न्ही तूं एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो पळय ताजो भावार्थ आनी ताजो भावार्थ पळोवन जेजू संतोश पावता ताजो साकर बरो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कफरनाहूमांतच जेजू रावना आज आमी पळयता तो नाईन नांवाच्या एका व्हडल्या शाराक थंयसर वेता आसतना त्या शहराच्या दारवाट्या लागींच जेजू पळयता एक मरणाचो पुरशांव एक दुखाचो पुरशांव पिरलोक्या वाचतात दुखाची खंतारां गायतात आनी त्या लोकांच्या हरी मध्ये थंयसर एक विधव स्त्री सोलोंक त्राण नासतना मळब कोसलोन पडल्या बरी रडून त्या मरणाच्या पेटेच्या फाटल्यान बारीक कश्टांनी वेता तिची शेजारची मोगाची तिका धरतात हाताक धरतात तिका फटलून धरतात तिका मेटां काडून आदार दितात ती एक विधव स्त्री आनी तिजो एकलोच पूत मरण पावला आनी जेजू हें जाणा जाल्लेंच देवाचें उतर सांगता तिका पळयतच जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें प्रेज द लॉर्ड गट्ट प्रेज द लॉर्ड कणवळ्यान भरलें मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू तिका पळयता मोगान तो पळयता तिजी खंत तो जाणान जाता आज तोच जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो वच जेजू आज सकाळीं जेजू तुमच्या हर एकल्याचेर दिश्ट घालून आसा तुमकां पळयता प्रेज द लॉर्ड हर एकल्याक तुमकां पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमी हांगासर आयल्यात हर एकल्याक तुमकां पळयता ह्या डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर वा माध्यमा मुखांत यूट्यूब जावंक पुरो फेसबुक जावंक पुरो इंटरनेटा मुखार जावंक पुरो हे टीव्ही वीक्षण करच्या हजारो भक्तिकांक जेजू मोगान पळयत आसा तुमची खंत दूख बेजाराई जेजू जाण जाता आनी जेजू कणवळ्यान भरता प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू कितें म्हणटा तिका सांगता बुजयता रडा नाका रडा नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तोच जेजू तुका आनी म्हाका आनी टीव्ही विक्षा करतले हर एकल्यांक कितलीं जाणां ह्या टीव्ही मुखार आसली उबे रावंक त्राण नासतना कटल्यार जावन टीव्ही पळयतली मुस्तण आसात. आज म्हाका हांगा रूज आयता हांव एकल्याची फोन आयली म्हाका चलोवंक जायना फादर हांवें न्हिदले कडेन तांच पळोवचें खटल्यार हांव म्हाका मुस्त दैर जाता फादर मुस्त खुशी जाता फादर म्हणाली रडोवन. जेजू आज पळयता आनी तुका बुजयता आनी सांगता कंगाळ जायनाका रडा नाका. कितलेशे जाण आज रडोन वचोंक पुरो काम गेलां गी वा रीण सडलां गी वा आनी कितें अनवार आसा वा आनी कितें पिडा शिडा आसा वा हॉस्पिटलांत आसा अवघडान सांपडला जावंक पुरो वा डॉक्टरान सांगलां तुज्या पिड्याक आनी वखद ना आमच्या लागीं मेळोन जावंक पुरो. कितलींशीं जाणां भाऊ भयणी रडोन आसोंक पुरो खंतीन आसोंक पुरो. तुमचे खंत जेजू जाणा जावन तुमकां हांवें सांगता रडा नाकात रडा नाकात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी जेजू कितें करता जेजू तिका रडा नाका म्हूण सांगून वगच रावता गी. जेजू कितें करता जेजू त्या मरणाच्या त्या तुंबाक हात लायता तुंबाक तो हात लायता. जेजू तुंबाक हात लायता. जुदेवांक तुंबाक मरण पावल्याच्या पेटेक तुंबाक हात लावचे म्हळ्यार ते भ्रश्ट जावची करणी. भ्रश्ट भ्रश्ट म्हळ्यार भ्रश्ट जावची करणी अपशकून. पूण जेजू ताका लेकीन जुदेव संप्रदायांक वा कसल्याच रगड्यांक मिक्कोन मनशापण तो दाखयता मोग तो दाखयता. थले संप्रदाय जेजू लेकीन थले हांव भ्रश्ट जाता थले कळच ना. जेजू फकत त्या आवयची दुकां पुसी जाय. जेजू फकत त्या आवयक धैर दी जाय. त्या आवयक त्या पुता परतून दी जाय. आनी जेजू तंबाक हात लायता आनी कितें जाता जेजू त्या तरणाट्याक सांगता हांव तुका सांगता उठ. तरणाटे हांव तुका सांगता उठ. आज तोच जेजू आमकां सांगता मोगाच्या बाबणीन आमी अर्द्या बावरतान आसूंक पुरो बावरतान शेळिल्ले जावंक पुरो. पूण जेजू आज आमकां सांगता उठ तुज्या बावरतान उठ. तुका नवं जिवीत दिता. निराश जायनाका कंगाल जायनाका काळोखान ससपा नाका निराश जायनाका. हांव तुका सांगता बावरतान परतून उठ हांव तुका नवें जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. रडताना तूं पोकलताय पडताना तूं उखलताय रडताना दुखां पुसताय पडताना तूं उखलताय. तोच जेजू आज हांगासर आसा मोगाच्या बाबणीन आनी तरणाटो उठता आनी जेजू ताका आवयच्या आदीन करता. हांगासर कितें करता मोगाच्या बाबणीन त्या आवयक विद्या स्त्रीयेक तिजो पूत मेळटा. तिजो संतोष व्हरतो दडतो संतोष. तिका समाधान मेळटा तिका भरवसो मेळटा तिका धैर्य मेळटा भद्रता मेळटा. मरण पावलो तिजो पूत आज तिका तिच्या मुखार जिवन जावन उबो आसा. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो कसले अजाप जेजू करता. संपूर्ण निराश जाल्ल्या जिवनांतल्या तरणाट्याक नवो जिवीत दिवन ताका तेज्या आवयक संतोष समाधान भद्रती भरवसो जेजू दिता. संपूर्ण संतोष दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी पिरलूक वाजून तो दुखाचो पुरशांव खंयच्यान बदलता सांगा खंयच्यान बदलता संतोषान बदलता. पळया सगळें वातावरणच देव बदलिता. आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत तुमच्या घरान जावं पुरो असमाधान आसा अशांती आसा तुज्या जिवितांत सलवणी आसा तुज्या जिवितांत वयर सलवणी घरांत आसा ती अशांती आसा तुज्या परिसरांत अशांती आसा
असमाधान आसा खलें वातावरण आसूं दी जेजू सगळें वातावरण बदलूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. घट म्हणा प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तोच जेजू मोगाच्या भावणीनो तुझ्या जिवितांतलें सगळें काळोखाचें वातावरण आनी ना भलायकीचें वातावरण सकड काण मोडून नवें वातावरण शांतीचें समाधानाचें भलायकेचें जैताचें वातावरण तो आसा करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मार्काचो वांजेल 6 अध्याय 50 आनी 5 वळ आमी पळयता आमचो स्वामी जेजू एकच कडेन तो रावन. हांवें तुमकां सुरवेक सांगलें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक आनी सांज माथ्याच्या वांजेलान मार्काच्या वांजेलान आमी वाचता 6 अध्याय 50 आनी 5 वळ. सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून लोक खंय तो आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हातुळ्या समेत उखलून व्हरूंक लागलो. खंयसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेताभाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतलीं. ताच्या आंग उस्त्राचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परातलीं आनी आपडलेलीं सगळीं बरीं जातलीं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र कीर्तन 107 मोगाच्या बाबडीनं 20वी वळ सांगता. Psalm 107:20 वर्स. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं. तांचो जीव नासांतलो निवारलो. तोच विश्वासी देव. तोच मोगाळ स्वामी जेजू. त्या विधव स्त्रियेच्या पुता जीव दिल्लो जेजू हांगासर आसा मोगाच्या भावा भयणीन आमच्या मुखार आसा. तुमचे दोळे दंपया. कितें तुका जाय त्या जेजूक आमी समर्पीत करया. आमकां आमी समर्पीत करया. दुनियांत आमच्या अर्द्यार दवरया. दोळे दंपया. सगपड आमचे काळीज जेजू समर्पया. आमचे सगळें काळीज जेजू समर्पया. आमचे जिवीत जेजूक समर्पया. आमचे कुटुंब जेजूक समर्पया. आमची पिडा शिडा जेजूक समर्पया. सकड आमची सोलवणी जेजूक समर्पया. सर अशांतीचें वातावरण जेजूक समर्पया. जेजू सकड बदलिता. आमचें समर्पण करया. सरेंडर युअरसेल्फ. स्वामी हांव तुज्या अधीन जालां. तुजें कुटुंब तुज्या अधीन स्वामी जेजू. समर्पिता जेजू मोचे हे जीवे सांडून पातीची सांडून पातीची इतर म्हाका तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोची म्हजें जिवीत जेजूक समर्पया. म्हज्या जिवितांत सर बेजाराय सगळें म्हजें जिवीत आज पर्यंत म्हाका कितलीय प्रायज जावंक पुरो 60 वर्सां 50 वर्सां 40 वर्सां वा 70 वर्सां जावंक पुरो आज पर्यंत म्हजें जिवीत स्वामी जेजू तुका समर्पिता. म्हजें मुतलें जिवीत तूं खंडीत तुजो आदार म्हाका आसतलो बरो आसता. हे म्हजें जिवीत तुका तुज्या खातीर हांव समर्पिता जेजू. म्हजें जिवीत तुज्या खातीर हांव जियेता. तुका हांव उल्हास पावता. तुज्या मोगात हें उल्हास पावता. घे म्हजें जिवीत जेजू तुका हांव समर्पिता. समर्पिता जेजू मोचे हे जीवे समर्पिता
राम जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या सर म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सान्यांक सर तांचो बरो फुडार तुका समर्पिता जेजू सर आमच्या कुटुंबांतली पिडा शिडा बेजाराय समस्ये सर आमची कुटुंबांतली कामां सर आमच्या कुटुंबांत जावनाची योजना थंयचो सुफळ कर तुका तुमी समर्पिता आमच्या कुटुंबांक तुका समर्पिता जेजू आमच्या कुटुंब तुज्या खातीर तुज्या मोगान आमी उल्हास पावता तुज्या बसत आमी येता आमच्या कुटुंबांत तुका प्रथम स्थान दिता तुमचो आमच्या कुटुंबाचो राय आनी आमचो धनी तुमचो आमचो देव इमानुएल आमच्या संगत आसा आमचे कुटुंब तुका समर्पिता जेजू शिडा वा कोणी म्हाका मागोवंक सांगला वा परगांवांत आमचे कितले जण आमच्या भावांनी भयणी ह्या आराधनाक मेळोवंक आसात मागतात कितली जाणां रोडोवन मागतात विविध पिडा जावंक पुरो गुण जायनातली पिडा जावंक पुरो पूण जेजूचें नांव बळादीक नांव जेजूचें नांव सर पिडेचें की बळादीक तें जावन आसा सर आमची पिडा शिडा मोती काडया जेजूक समर्पिया सतराव्या वळींत जेरामी बापाय सांगता हांव तुजे गायी बरें करतलो उलयता सर्वेस्वर हांव म्हजें उतर धाडून तुका गुण करतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजूक आमचें समर्पण केलें आतां आयल्या घडी जेजूकान आमकां आपुडची जेजू मोगान ह्या घडये तुजे दिश्ट घालता आसा हांगा ह्या देव मंदिरांतल्या हरी एकल्याचेर जेजूची मोगाची दिश्ट आसा तो तुमकां आपडूंक आशेता बाबार्थान दाखोवन रावा जेजू तुमची काळजां मनां काळजां मनां तुमची उगाडा जेजू आमचें समर्पण केलें तोच जेजू आज आतां तुमकां गुण करता खल इमाराक पिड्या जावं पुरो खल तुजे समस्ये जावं पुरो खल तुजे कश्ट जावं पुरो कांय भियेनाका आमी सांगता कितल्या तुज्या नश्टांतले कश्टांतले नश्टांतले मारेका पिडे शिडेंतले जावं पुरो काळोखांतले जेजू तुका सुटका दिवची घडी लागीं पावल्या ह्या टीव्ही मुखार आसल्या हर एकल्या भक्तिकांक कितल्या महिला पयस तो आसूं पुरो जेजू आज सांगता भियेनाका धैर्य घेवन सांगता हांगासर देव मंदिरां पयस ताण तुमी आयल्यांत तुमचे कश्ट दूख बेजाराई समस्ये ते सावा घेवन तुमी आयल्यांत जेजू आज सांगता भियेनाका आज हांव तुमकां सुटका दिता हांव सुटका दिवचो देव जावन आसा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी आय एम द गॉड ऑफ ह्युमॅनिटी इज देर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी देव आमचे लागीं सरता देवा तुका कसलेंच त्रास याद दिना म्हज्या पासून मरण पावलो जेजू म्हज्या पावसान धुळीर पडलो जेजू खुर्सार कश्टालो जेजू आज तूं ह्या जायत्या ह्या उंड्यान हजर आसाय
तुका अर्गान तुका सोम्यान जेजू मुझे काळीज मुझे कुटाम मुझे सगळ्यान तुका समर्पिलां जेजू मुझे पिडा शिडा तुका ऑप्शन दिता कोणे आमकां मागोंक सांगलां जायते त्या हांगासर आयल्यान त्या खातीर मागया दोळे दंपया आमचे हात अर्द्यात दवरया आनी काळजान म्हज्या म्हणल्यार गीत आमी गावया. सगळं तुमची मागणी everybody Jesus upon the word of God cleanse and heals delivers upon the all the sickness of the दैनिक सगत या कोणाने तळ करून गुण करून समाधान दिला मुस्ताना जेजून गुण केला जेजू म्हणटा म्हजी महिमा मुकल्या दिसान तुम्ही पळयतल्यात हांव जिवंत देव म्हाका तुमी समर्पण केलां भियेनाकात आनी मुकल्या जिवितांनी तुमकां जैत्यान हांव भरतलो तुमचे दूख संतोषान बदलितलो तुमची सलवणी जैतना बदलितलो तुमचे समस्या सगळे गुड्या व्हरते जाल्यार हांव ते कान उडयतलो म्हणटा जेजू प्रेज द लॉर्ड 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 जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमकां तयार करया दिमी गेल्या
निश्चित सकारामेंत काल तुझ्या कष्टान सोवडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे आमी बघितलो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सास